कीर्तन 30:6 साम 36 पातकांचे खोटेपण देवाची दयाळाई. नसत्या मनशाच्या काळजान पाताळ फुलयता, ताच्या दोळ्या मुखार देवाची भिरांत ना. आपल्याच दोळ्या मुखार तो आपणाची इतली बडाय दाखयता की आपलो गुन्यांव सोदून काडूंक आनी तो कांटाळूंक ताच्यान जायना. ताच्या तोंडांतलीं उतरां खोटीं आनी फटकिरीं, शाणेपणाची साल आनी बऱ्यो करण्यो ताणें सांडल्यात. खाटीर आड पडून आसतना खोट्यो मान्य करता, बरे नाही ते वाटेक तो लागला, वायट असो तो तिरस्कार करिना. तुजो मोग सर्वेस्परा मळा पर्यंत पावता आनी तुजें विश्वासीपण कुपां पर्यंत. तुजें नितीवंतपण भोव उंच पर्वता सारकें, तुजे न्याय निर्णय समंदिरा सारके गूंढ. सर्वेस्परा मनशांक तशेंच मन जातींक तूं सांबाळताय. कितलो अमौलिक देवा तुजो मोग. तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत आदांवची भुरगीं आसरो घेतात. तुज्या घरांतले ग्रेस्त गयंती ददवशी जातात. तुजे स्वादीक न्हंयतलें तूं तांकां पिवंक दिताय. कित्याक तुजे थंय आसा जिविताची झर आनी तुज्या उजवाडान आमी उजवाड देखतांव. तुका वळखता तांकां तुजो विश्वासी मोग दाखय. प्रामाणीक काळजाच्या मनशांक तुजें तारण दी. गर्विश्ट मनशाच्या पांयां पोंदा हांव पडना जावं. नसत्या मनशाचो हात म्हाका भायर धांवडयना जावं. पळय, वायट करतले मनीस सरपटून पडल्यात, धर्नीर तांकां शेवटिल्यात आनी परतून केदींच उठोवंक तांच्यान जावचें ना.